मोळा भाव भयणीनो, एक दीस एक दुर्बळ तरणाटो एका भक्तिवंत मनशाशी बूद घेवंक गेलो. ताचो एक व्हड आवडो जावन आसलो तो म्हणल्यार तो सदांच खुशाल जिवंक सोदतालो. त्या भाग्यवान मनशान ताका बूद दितना म्हणलें, तूं जिवितांत खुशाल जिवंक सोदताय जाल्यार तुवें उदार जावंक जाय. हांव उदार आनी हें कशें घडटलें? हांव गरीब, म्हजे कडेन कांयच ना. तेन्ना त्या भाग्यवान मनशान ताका म्हणलें, तुज्यान 5 तरेन उदार जावंक जाता. हें कशें तें हांव तुका सांगतां. तुका देवान सोबीत मुखामळ दिला. सदांच हांसतें मुखामळ सांबाळ. तुका देवान 2 दोळे दिल्यात. तुजी नदर सदांच रागाची न्हय पूण दयेची, काकुलतेची जावं दी. तुका देवान जीब दिल्या. तुज्या तोंडांतलीं सदांच मोवाळ उतरां भायर सरूं दी. तुका देवान हात पांय दिल्यात. दुसऱ्याचे सेवेक ते घाल. पडलोल्याक उखलूंक आदार दी. देवान तुका एक सोबीत काळीज दिला. दोयाळ मोवाळ काळजाचो जा. तुजें काळीज दुसऱ्या सोबें चुरचुरतलें आनी गरजेवंतांक आदार दितलें जावं दी. हें सगळें करपाक पयशांची गरज पडना. हें तुज्यान बेस बरे भाशेन करूंक जाता आनी हें करतना दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटना तुज्याय जिवितांत तूं खुशाल जिवंक पावतलोय. वच आनी ह्या जिवितांत पाळ. हें जिवितांत पाळ आनी उपरांत येवन म्हाका मेळ. ही बूद घेवन तो खुशाल जावंक गेलो आनी देवान आपणाक कितलो ग्रेस रोचला आनी आपणाचें कितें बरें करूंक जाता हें तावें जावन तो नेटान दुसऱ्यांक खुशाल करूंक वावुरतना आपुणूय खुशालकायेन आनी समाधानाचें जिवीत जिवंक लागलो. दर एक मनीस देवाची अप्रूप रचना आनी देवाक जाय की जण एकल्यान आपल्यान आसलोलें बरेपण वळखून आनी तें वेवरांत घालून तो खुशाल जियेलोलो. जें तें तरणाट्यान केलें तें आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितांत करूंक जाता आनी हें अदीक बरे भाशेन आमी करूंक पावतल्या जेन्ना आमी जेजू सोबे रिगून रावतल्या. जेन्ना जेजू सोबे आमी रिगून रावता तेन्ना ताचें जिवीत आमचें जिवीत जाता आनी आमी आयच्या समाजाक ताचो रूपकार जावंक पावता. आयचो विशय आमकां हेंच सांगता, म्हजे सोबे रिगून रावात, बरे गवळे जावन कोरण्यांनी दोया दाखयात. तर जेजू सोबे रिगून रावून कोरण्यांनी आमी कशीं दोया दाखोवंक जाता जायत. देवाचें उतर आमकां उजवाडाक घालता. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू एकसुऱ्या जाग्यार सुवातेर मागणें करूंक वयतालो. कसलो कार्य करच्या पयलीं आदी तो मागणें करतालो. जावं सकाळीं पाटेक वो सांजची एका दोंगरार वो एकसुरे जागेर वचून मागणें करतालो.
तर जायते काम कार्य केल्या उपरांत तो थकलोलो आनी विश्रांती घेवंक होड्ड्यार चडोवन एक सुरे जाग्यार वचूंक गेलो. पूण त्या लोकांनी जें तें बरें काम ताणें जेजून केल्लें तें पळयलें, दुसऱ्यांक पेकोवंक देंवचार काडूंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक ताचें काळीज मन चुरचुरतालें. आनी जाता ते भाशेन जेजू त्या वायटेकारांक बरें करतालो. हें सगळें बरें काम पळोवन हजारांनी लोक ताच्या फाटल्यान वचूंक लागलो आनी तांकां गमन आयलें की जेजू त्या वाटेन गेला म्हूण. सो तीं सगळीं पांय वाटेन चलून जेजूक मेळूंक त्या नोगरान गेलीं. आनी जेजून ते तांकां पळोवन चुरचुरलो आनी तांकां वायटेकारांक बरीं केलीं, पेकयलीं. आनी हें काम कोत्ता म्हटल्यार 300 जालीं. 300 जाल्या उपरांत लोकांक जेवंक खंय वचचें पडटलें, कितें दिवचें तें ताणें तांकां शिसांक सांगलें. तांचो परामर्श करूंक ताच्या शिसांनी म्हटलें, सायबा आतां 300 जालें, आतां लोक खंय वयतलो? तांकां ग्रामांनी हॉटेलान वयचें पडटलें. जेजून सांगलें, इतले पयस तांकां वयची गरज ना, तुमीच तांकां कितें दियात. तेन्ना आंद्रे, सान पेद्रूचो भाव, ताका कोण एका ल्हान भुरग्या ताईं 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो ताचे थंय आसता ते मेळ्ळे. ना ते भुरग्यान लोजेन आपल्या हांव गरीब आनी हें म्हजें जेवण हांव कशें दिवंक शकता म्हटलें जाल्यार आज ही मिलाग्र घडची नासली जाली. आंद्रे तें जेवण जेजू लागीं दिवंक ना जाल्यार आज ही मिलाग्र आमकां मेळची नासली. जें कितें आसा जेजून सांगलें तें म्हजे कडेन दियात. आनी ते 5 उंडे आनी 2 मासळे घेवन ताणें जेजून ते बेसांव घातलें आनी हजारांनी लोकांक तें जेवण वांटलें. दादलेच 5,000 आसले, भुरग्यांक आनी बायलांक सोडून. पोटभर जेवल्या उपरांत 12 पांटल्यो उरलोल्या कुडक्यांनी भरल्यो. 12 पांटल्यो जावन आसात, तांचे 12 घट ट्रायब्स, इज्रायलाचे लोक. तर जेजू आमकांय आपयता हें बरें काम करूंक. पयल्या सुरवातेक हांवें सांगल्या प्रमाणें त्या तरणाट्यान आपूण गरीब, म्हजे कडेन कांयच ना, हांव कसो खुशाल जावंक जाता, दुसऱ्यांक कसो खुशाल करूंक शकता. तेन्ना त्या गुरून ताका सांगलें, देवान तुका कितलीं बेसांवां दिल्यात आनी ती 5 तरेन तूं खुशाल जावंक शकता आनी दुसऱ्यांकूय खुशाल करूंक शकता. तर आमी जें कितें बरे गूण आमकां देवान दिल्यात, फुकट दिल्यात, ते आमी दुसऱ्यांक दिले जाल्यार दुप्पट आमकां बेसांव मेळटलीं. जेजू म्हणटा, बेसांव घेवन घेवन हात भरल्या उपरांत आनीक बेसांव घेवंक जागो सुवाता आसची ना. तर ती तुमकां बेसांव मेळ्ळ्यान ती दुसऱ्यांकूय वांटात आनी मागीर परतून तुमकां आनी जायतीं बेसांवां घेवंक तुमचे हात उक्ते जातले. आयचो विशय आमच्या याज्ञीक
भावां खातीर मागणें करून. म्हजे सवे रिगून रावात, बरे गवळी जावन कोरण्यांनी दोया दाखयात. सो बरे गवळी आमकां खंयसून मेळटले? देवान आमकां इतल्या बेसांवांनी भरल्यांत, आमच्या संस्कृतीक, आमची पिळगेक बेसांव दीत आसा आनी आमी घेत आसात. पूण ती आनी घेवपाक जेजूक गवळी जाय, वावराडी जाय. तर आवय बापायन आपल्याच घरान पाद्रीपणाचे माद्रीपणाचे वोकेशन भुरग्यां मदें घातली जाल्यार तुमकां देव जायत्या बेसांवांनी भरतलो. आयज दियासोजीन यादनिकां खातीर भेटयलोलो दीस मानयता. तर आमच्या यादनिकां पासत मागुया. आमचे यादनीक जेजूच्या काळजा सारके गवळी जावं, जेजूचें काळीज मोन आपणावून दुसऱ्या सवे आनी अदीक करून घायाळ जाल्ल्या अनीत संस्थोल्या तरेकवार भाशेन चेपून आसलोल्या आनी कश्टतोल्या शेळ्या सवे कोडण्यांतल्यान दोया दाखोवंक आनी अशें जेजूचो खरो उपकार परजेक जावंक तांचे पासत मागुया. तशेंच ते स्वर्गार तावन पडूंक नात, पूण कुटुंबांतल्यान उपजल्यात. हे मनान धरून तांकां समजूंक वावरुया. आनी शेकी देवा आपोवणी उणी जायत वेतात, तर देवा आपोवण्या पासत आमचें प्रार्थन आयजूच न्हय पूण सदांच बापाक उबारुया. आमच्या मोगा खातीर आपलेंच अर्पण कुर्सार केल्लो तोच जेजू आतां थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो. अशें तर जंय प्रतिमोग वसता थंय देव आसा हें जाणा जावन आमच्या प्रतिमोगाच्या कोरण्या वरवीं त्याच देवाक आमी जिवे रूपकार आयच्या समाजाक जावंक, त्याच देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया.